टायम येयलो काय त्या मनशाक हांव म्हाजो सपोर्ट करता. आतां तेच्या पयलीं हांव तुका कांय सांगूंक शकना. ते पॉलिटिक्स आहा तुका खबर आहा. आयज बाळाच्या सारक्या बाळा खूब बरें काम करता. हांवें पळयलां मांद्र्यान आनी तेजें कामूय हांव जाणूनय घेतलेलें आसा आनी तेणी अशें काम करचें आपलें. म्हाजोय विचार आहा तेज्या बद्दल, पण तेणी काम आपलें चालूच दवरचें आनी टायम येयलो काय मागीर कळटलें बाळा आसा काय आनी कोण आसा तो. म्हाजो सपोर्ट बाळाक आसतलो, पण बाळान आपलें काम चालूच दवरचें. आमचे प्रवीण बाब आल्लेकर जे हांगा आयज देव आजोबाच्या दर्शनाक येयले. निश्चितच जेन्ना सरकाराचे एक भाजप एक उमेदवार म्हणजे एक आमदार पेडण्याचे एकमेव आसा आणि जायते तेणे पेडणे गांवांक लागून पेडणे तालुक्याक लागून किंवा आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जायती तेंच्यांनी कामां केल्यात. मागीर क्रीडा क्षेत्रांत असो, सांस्कृतीक असो, नाजाल्यार एक संगीत असो, प्रत्येक क्षेत्रांत तेणी आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेंचें योगदान आसा. आणि प्रत्येक आमी तर सोशल मिडियार आमी म्हाका दिसता मंथली चालूच आसा तेंचे कितें ना कितें एक्टिविटीज. आणि MLA जर आसपाक जाय म्हाका दिसता पेडणे तालुक्यान आमच्या प्रवीण बाब सारके हेंचे आसूंक जाय. कारण हालीं जर पळोवपाक गेल्यार एक पेडणे तालुक्यान ग्रावंडाचो एक मोठो एक विशय जावन गेल्लो आसा. आणि हांव हालीं पळयता की ह्याच 2 म्हयन्याच्या कालावधीन तेंच्यांनी 2 ग्रावंडाचे एक फुडाकार घेवन तेंच्यांनी ग्रावंड आमच्या एक भुरग्यांक लागून केल्लो आसा. आणि बाकीचे सुद्धा क्षेत्रांत ते बऱ्या रितीन काम करता. आणि आमची एक तांकां एक मागणी करता आयच्या ह्या पावन क्षणीक जे आमच्या देव आजोबाच्या जात्रेच्या निमित्तान की जेंच्यांनी ते आमच्या पेडणे तालुक्यान पेडणे मतदारसंघान तेंचो लक्ष आसात आणि तसोच तेंचो लक्ष हे मांद्रे मतदारसंघानय तेंच्यांनी लक्ष घालचो. कारण ते एक मांद्रे आणि पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी हे पेडणे तालुक्यान आसा. सो निश्चितच ते आमकां ह्या मांद्रे मतदारसंघानय आमकां तितलीच मदत करतली जे सरकारानूच आहात ते. आणि सरकाराचे जितले जे योजना आसा ते पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी बरोबर मांद्रे मतदारसंघानय राबयतले अशी आमी आशा बाळगिता. एक वैयक्तीक आमचे पर्सनल बरी फ्रेंडशीप आसा. आमी एकामेकाक बरें मानता आणि बाळाकूय आमी चड मानता. आमकां केन्ना केदेय वखदार कसलेंय कितें आसलें काम जाल्यार बाळाचें सहकार्य आमच्या भितर किंवा कसलेंय बरें म्हाका कामाक सोशल वर्क तेचे सदांच आमकां सपोर्ट मेळटा. आतां फुडें कितें आसा त्या प्रमाणे हांव सुद्दां एका पार्टीचो अध्यक्ष आसा ब्लॉकाचो. पण जर कितें आसा बाळाक सुद्दां आमी सांगिल्लें आसा आमच्या पक्षान दारां आमची खुली आसात. तुका जरी केन्ना जर तुका दिसलें पक्षान प्रवेश करपाक सुद्दां तुका इंट्रस्ट जाल्यार आमी घेतले कितें बरी व्यक्ती आसा तेच्या बद्दल केन्नाच कोणाचें वायट मत ना. आनी कोणाकूय घेवं येता. शेवटाक काम करपाचें आनी फुडें सरपाचें आनी लोकांक तांकां निवडून हाडप हें सगळें जनतेचेर आसा.